दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून बुधवारा दिवचलचो सप्तकी बाजार शेळयलो। पावसाक लागून ग्राहकांनी बाजाराकडेन फाट केल्ली। बाजार शेळयल्ल्यान विक्रेते तर कपलाचेर हात मारताले। फाटल्या 2 ते 3 दिसांच्यान सेगीत पावस पडटा। बुधवारा मात पावसाक नेट आशिल्लो। पावसाक लागून दिवचलचो सप्तकी बाजार लेगीत व्हांवलो। आमचो धंदो बुडलो, सामानाची वाट लागली अशी खंत विक्रेत्यांची आशिल्ली। जाल्यार बाजार करपाक मेळूना अशें गिरायकांचें म्हणणें आशिल्लें। आज दिवचलचो बाजार आमचो आणि वार्षिक तेज्या प्रमाणे पावसान सारकी मृग नक्षत्राक हजेरी लायली। आज बाजाराक पळय, आज आठवडी बाजार असल्यामुळे सकाळच्यानच पावस सुरू आसा आणि त्यामुळे जाला कितें तर अचानक पावसाचे येण्यामुळे जी कितें साधन सुविधा जाय आसल्यो लोकांक त्यो म्हणजे प्लास्टीक आणि कितें अन्य हे मेळोंक ना, त्यामुळे लोकांचे हाल जाले। लोक बुडल्यात, लोकांचे वेपाराचे लोक बुडलात आणि शेवटी कशें आसा, आमी सदांच गोंयकार सुशेगाद पावस पडल्या उपरांत आमकां जाग येता, त्या प्रमाणे आमी आतां सद्या प्लास्टीक म्हणा, रेनकोट म्हणा आणि कितें हेका तयारेक लागलेले आसा। आयचो जो बाजार आमचो बिचोलचो जो आसा तो आज पावसान सामकोच शेळयल्लो आहा, कारण पावसान असो नेट धरला की जणू कितें जालो एक मोठ्या म्हणजे जो सुरू जाता तशी हजेरी लायिल्ली आसा आणि त्यामुळे आज बाजार थंड जावन आमकां आयज वेपाराक आज बरेच मातसो हें बसलां, ठोकर बसल्या आणि लोकांक आयज सारकें बाजार घेवपाक न गावल्यामुळे लोकांची सुद्दां आयज गैरसोय जाल्ली आहा। आयज बाजाराचो दीस, आयज बुधवार, आयज मातशें गिरायक बरें जावंक जाय आसलें, पूण पावस हो मदीं सकाळच्यान लागून आमच्या आयज धंद्याचेर मातशें खूब परिणाम जालो। मातसो धंदो बरो जावंक जाय आसलो, पूण आयज सामको पावसाक लागून आयज खूब कमी म्हटल्यार खूबच कमी जालो। लोकूय कमी आसा म्हणजे आनी गिरायकूय चड ना। लोक ना बाजारान तर गिरायकूय ना। म्हणजे आज धंदो शेळालो। आयज धंदो आमचो शेळयलो।